आयज सांगपाचें म्हणजे कितें अशें आसा कितें आयज फाटल्याच दिसांनी हो सेम इन्सिडंट ह्याच अडानी कंपनीचे जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा जे हांगा वास्को गॅस पायपलायनीचें जे काम करपाक लागिल्लें आसा जेका सेफ्टी म्हणटा ती पयली इम्पॉर्टंट जी गॅसीचे पायपलायन घालपाक हे करपाक सोदता तेका सगळ्यांत इम्पॉर्टंट म्हणटा ती सेफ्टी आयज ते खंयतरूच कोणाकूच भिनासतना सेफ्टीच्या बद्दल कसलेच प्रिकॉशन घेनासतना फाटल्या दिसांनी येदो तांच्यांनी इन्सिडंट केलो कित्याक इलेक्ट्रिसिटीची जी लायन आसली ती सगळी आख्खी खणून थंयसर इलेक्ट्रिसिटीचो इश्यू जालो आनी आख्खे मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सींत 22 वरां लायट नासतना आमकां रावचें पडलें तशेंच वास्कोच्या लोकांकूय तेजो इफेक्ट जालो आयज सेम परत हे कॉन्ट्रॅक्टरान खंय तरी म्हाका दिसता दादागिरी करून परत तेंच्यांनी आतां हे खणून दवरलेलें आसा आनी हे खणल्या उपरांत आयज PWDची ती मोठ्या पायपलायन आसा ती आयज डिस्टर्ब जाल्लेली आसा आयज पायपलायन बस जावन थंयसर म्हाका दिसता वास्कोकारांक 2 दीस जाले उदक ना पयलींच आमकां मुर्मगांवान उदक येयना आमकां मुर्मगांवकारांक 1 वर उदक मेळटा ती 2 वरां उदक मेळटा आख्ख्या सड्याच्या भागार आनी वयल्यान हांगा हे कॉन्ट्रॅक्टरान पायपलायन फोडून आयज कितलेशे उदकाचो जो वेस्ट केलो आसा लास्ट टायम सुद्दां हांवें सांगलेलें आसलेलें जी लायटीचे वेस्टेज जाला तेजो भरपाई हे कॉन्ट्रॅक्टरा कडसून जावंक जाय हे अडानी कंपनी कडसून जावंक जाय म्हणून पयले जाल्यार आयज हांव जेन्ना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या तेंच्या ऑफिसरां कडेन उलयतालो हांव तांकां विचारलें बाबा तुमी कंप्लेंट दिला तेची कितें जालें काय म्हणून जाल्यार तेंच्यांनी म्हणलें ऑफिशियली आमी कंप्लेंट फायल केल्ली आसा पुलीस स्टेशनाचेर बट पुलिसान कांय एक्शन घेवना जाल्यार हांव मागतां पुलिसां कडेन बाबा कोणाक तुमी भियाता FIR कित्याक हे कॉन्ट्रॅक्टराचेर लॉन्च जायना हे अडानी कंपनीचे जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा जे पायपलायन घालपाक सोदता ते आयज तेंच्यांनी एक बारीक बारीक इन्सिडंट जावपाक लागला उदकाचे प्रॉब्लम इश्यू करपाक लागला PWD तशें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट फाल्यां ते वचून आमचे IOC कडेन समज तेंच्यांनी घडले कोणाक विचारनासतना थंयसर समज कितेंय नाफ्ताची पायपलायन जावं या बाकीचे कितेंय पायपलायनाक तेंच्यांनी जर डॅमेज केली जाल्यार हेचो जबाबदार कोण आसतलो आयज फाटल्या दिसांनी तुमी पळयलेले मांगरान जेन्ना नाफ्ताची लायन खंय तरी डॅमेज जाली आनी तेजो कितलो आमकां लॉस जालो लोकांचे जीव गेले आयज असली डॅमेजीस जर बंद हे जर करपाक लागलेले आसा म्हाका खंय तरी दिसता कितें अडानीचो कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा म्हाका तो खबर ना कोण कॉन्ट्रॅक्टर कितें तो लास्ट टायम आमी तांकां सांगलेले पुलिसांनी हेंचेर एक्ट करचें म्हणून आयज तेंच्यांनी कसलो तेंचेर हे करना आनी म्हाका खंय तरी दिसपाक लागला हे जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा पळय आनी अडानीक जी ही गॅसची पायपलायन घालपाक दिलेली आसा हो तांकां फक्त म्हाज्या इन्फॉर्मेशना प्रमाणे 15 मे पर्यंत तांकां परमिशन आसलेलें 15 मे पर्यंत आयज आमी पावला 31 मे जेन्ना 15 मे 2022 पर्यंत जर तांकां परमिशन आसलेलें जाल्यार तांकां आतां खणपाक कसलो अधिकार आसा आयज बाकी कडेन खंयसरूय DPWDक सांगलें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक सांगलें बाबा मातशें खणून कोणाक हेल्प करा म्हणलें जाल्यार ते आमकां एक्सक्यूज कितें दिता ना आतां आमचो मनसून स्टार्ट आतां आमी खंयचेच रस्ते खणपाक शकना खंयचीच एरिया खणपाक शकना कित्याक 15 उपरांत मनसून लागू जाता 16 मेसून सो ताच्या लागून आमकां खणपाक आख्खे गोंयभर गव्हर्मेंटाच्या कायद्या प्रमाणे आमी खंयसरूच खणूंक शकना जेन्ना हो कायदो आमकां लागू जाता जाल्यार अडानीक कित्याक लागू ना आयज खंय तरी म्हाका दिसपाक लागला हे जे खणला पळय तेच्या लागून आयज हो रस्तो आमचो वास्कोचो जो मेन रस्तो आसा हो रस्तो पळय आयज सगळो सकयल गेलेलो आसा दामलेलो आसा सकयल पावला पळय आनी तेच्या लागून मी आयज PCBA त्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे PWDचे लोक हांगा रातभर काम करता आनी पळय आख्खो हो खणून तेंच्यांनी आतां हे लेवल करपाक लागून हो आख्खो लायटीचो खांबो आसा पळय तो सुद्दां खंय पडपाचो आसा आनी हो पडलो जाल्यार परत वास्कोकारांक लायट आसपाना खंय सो हांव मागता ह्या पुलिसां कडेन डेप्युटी कलेक्टरा कडेन आमच्या चीफ ऑफिसरा कडेन बाबा हांकां कोणेन परमिशन दिलेलें आसा जर तुमी तांकां परमिशन दिवना जाल्यार इमिजिएटली हेंचेर खंय तरी तुमी एक्शन घेवपाची गरज आसा नाजाल्यार असो दुबाव येवपाक लागलेलो आसा कित्याक आयकून जाणा ही अडानी म्हणटा ती व्हडली कंपनी हांकां कोणाचो भंय ना काय म्हणून काय हेंच्यांनी हांकां सगळ्यांक विकते घेतलेले आसा हांगा गव्हर्मेंट ऑफिसर हेंच्यांनी कमिशन खाल्लेलें आसा कित्याक हे कसलेच प्रिकॉशन घेना आमकां वास्कोकारांची मेन म्हणटा ती सेफ्टी इम्पॉर्टंट आमची आख्ख्या मुर्मगांव तालुक्याची सेफ्टी इम्पॉर्टंट आनी जर हे सेफ्टी धरून जर काम करपाक सोदना जाल्यार म्हाका दिसता लास्टाक पब्लिकाक फुडाकार घेवन आमकां सगळ्यांक फुडाकार घेवंक जाय कित्याक वी आर रिस्पॉन्सिबल रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ द पीपल आमकां फुडाकार घेवन म्हाका दिसता लास्टाक आमकां ते कॉन्ट्रॅक्टरांक खंय तरी एक्शन घेवची पडटली तांकां स्टॉप करचो पडटलो संकल्प बाबा आयज खंय तरी जो मनीस 15 तारखेच्यान
तूं म्हणटा ताजें लायसन्स ना ताजें व्हॅलिडिटी ना तरी आसतना तो खंयटा तुका खंय तरी दिसना की ताका अरेस्ट जावंक जाय म्हणून तो. लास्ट टायमी सुद्धा आम्ही सांगलेले आणि हांवें कंटिन्युअसली इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसरांक सुद्धा हांवें फोन केलेलो नेक्स्ट डे सुद्धा कित्याक बाबा तुम्ही कंप्लेंट फायल केला काय ना म्हणून तेंच्यांनी सांगले आम्ही कंप्लेंट फायल केलेले आता पुलिसांचे ते कितें पुलीस कितें एक्शन घेता ते सो अजून पर्यंत म्हाका दिसता तेंचेर कसलीच एक्शन जाल्लेली ना खंय तरी दुबाव येता कित्याक ही कंपनी अडानीची असल्या कारणान म्हाका दिसता खंय तरी हांकां भंय आसा काय म्हणून अरे आमच्या गोंयकारांक आमच्या लोकांक आमच्या मुर्मगांवच्या लोकांक मुर्मगांवच्या तालुक्याच्या लोकांक वास्कोकारांचो जीव तुम्ही धोक्याक घालून तुम्ही हे लोकांक भियाता काय तुमकां कितें हेजो बेनिफीट मेळो काय तुमकां कितें कमिशन मेळ्ळें म्हणून तुम्ही ओगी रावलेले आसा हे लोकांचो जीव धोक्याक घालून तुम्ही असली नाटकां करनाका आयज हे पळोवपाक गेलो आयज आख्खो आमचो वास्कोचो ट्राफीक बाबा जाम जाल्लो आसा लोकांक 2 दीस जाले उदक ना आयज म्हाका दिसता हो एक्शन घेवपाचो टायम येयलेलो आसा आनी ज्या मनशाक 15 मे पर्यंत परमिशन असलेलो तो मनीस आयज पर्यंत खणटा 31 मे जायसर जर खणटा जाल्यार म्हाका खंय तरी दिसता हेच्या भितर कोण हँड इन ग्लावज आसा तें खबर ना बट समज तुमी हँड इन ग्लावज आसा ते कंपनी कडेन जाल्यार एटलिस्ट इन द इंट्रस्ट ऑफ द पीपल ऑफ वास्कोच्या बाबा खंय तरी तेंचो फ्युचराक लागून तेंचे फाटल्या लायफाक डेंजर जावपाक न्हू म्हणून बाबा हे येदे व्हडलो खंयचो एक वायट घटना जावची न्ही म्हणून तुमी ताबडतोब तेंचेर एक्शन घेवचें नाजाल्यार हांव तांकां लास्ट वॉर्निंग दिता फुडल्या फाटल्या नेक्स्ट डेसून म्हणजे फाल्यांच्यान जर आमकां हे खंयसरूच खणटा ते दिसले रात आतां आयकपाक गेल्यार कितें फक्त रातचे खणटा म्हणून आमी आमचे जे वेल विशर आसा तांकां सगळ्यांक हांगा ह्या रोडाचेर घालून चॅक करतले बाबा हे खणटा काय ना म्हणून रातचे आनी जर खणटा जाल्यार फुडलें कितें एक्शन घेवंक जाता आमी डायरेक्ट तेंचेर एक्शन करतले